नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सुपा डॅम सुकला आणि डॅम जवळ पयलीं आशिल्लें गांव वयर येयलात। पयलीं गांवांत आशिल्ले देवस्थान, मुर्ती, भाय अशे खूब इतले निशाणी पळोवंक मेळटे आसात आनी हे पळयचे खातीर खूब लोक वयतीत आसात। गेल्ल्या 40 वर्सां फाटीं सुपा एक व्हड तालूक, आतां त्या तालुकाक जोयडा नांव। सुपात डॅम जाल्ल्यान सुमार 47 गांव उदकांत नापत्ते जाल्ले। काही लोकांन आपलें घर मोडून हाडलें, पण काही लोकांन घर तशेंच सोडून येयलें। गांवांत देवस्थानां सुद्दां तशींच उरलीं। देवस्थाना बरा देवाल मुर्ती सुद्दां उदकांत बुडली। आतां 40 वर्सां नंतर सुपा डॅम इतले सुकिल्ले दिसून येयले। हांचे लोकांली आपलो मूळ गांवचें दर्शन जाती आसा। गांवची निशाणी पळोवंक खूब लोक डॅमा फाटल्यान येतात आनी देवाल मुर्ती पळोवन मुर्ती धुवचे तशेंच मुर्ती वयर काडचें काम करतात। थोडे वडील लोक आपल्या गांवची निशाणी पळोवन दुख्ख घालतात। निशाणी पळोवन हांगा अशें आशिल्लें, आपलें घर थंय आशिल्लें, आपले शेजारी हो आशिल्लो असो अंदाज लावन सांगतात। खरेंच म्हणल्यार डॅमा उदक सकयल गेलें आनी पयलींचे गांव वयर येयले। डॅम सुकले खरें, पण हांच्या लोकांल्या दोळ्यांत उदक भरलें। कळालं का मारुतीराया? चांगल्या पाहिजे। प्लास्टीक निषेध आनी फर्टिलायझर उपयोग करनासतना शेती करूंक जाय म्हूण सार्वजनिकांक जागृत करूंक हो एक युवक सायकलाचेर देश फिरूंक लागला। मध्य प्रदेश राज्याच्या मरेमा गांवच्यान 2019 सालाच्या सप्टेंबर 17 तारखेक सायकल यात्रा सुरू केल्ले 32 वर्स वयाचे ब्रिजेश शर्मा राष्ट्रीय महामार्गा बाजून मेळच्या शाळे कॉलेजाक भेट दिवन जागृत करतात। प्लास्टीक उपयोग केल्ल्यान कितें लुकसाण जाता आनी फर्टिलायझर उपयोग करून केल्ले शेती किंवा भाजीपाल्यान देहाचेर कितें प्रभाव पडटा हेचे संबंद ब्रिजेश हेमी माहिती दितात आनी प्लास्टीक फर्टिलायझर उपयोग करनाकात अशें विनंती करतात। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ह्या सगळ्या राज्यांत हेमी यात्रा आतां पर्यंत 36,000 किलोमीटर हेमी सायकल यात्रा केली। एक दिवसाक 50 ते 60 किलोमीटर सायकल यात्रा करतात अशें ब्रिजेश सांगतात। मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा है। मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक ऑर्गेनिक फार्मिंग और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड के लिए। मैंने अपनी यात्रा गुजरात के गांधीनगर से 17 सितंबर 2019 को स्टार्ट की थी, जिसमें मैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा होते हुए अभी कर्नाटक में पहुंचा हूं। तो जहां मैं लोगों को स्कूल्स में जाके बच्चों को कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, उससे क्या नुकसान है जीव जंतुओं को, जानवरों को, पर्यावरण को, ज़मीन को और मानव जाति को, और उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमारे देश में देसी खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके साथ गाँव-गाँव जाके किसानों को अवेयर करूँगा। अभी तक अपनी यात्रा में मैं 30 लाख से ज़्यादा स्कूली स्टूडेंट्स को अवेयर कर चुका हूँ, जबकि 9 लाख से ज़्यादा किसानों को अवेयर कर चुका हूँ। अपनी यात्रा में मैं अभी तक जो अपनी यात्रा में 7,500 से ज़्यादा गांव और 205 से ज़्यादा सिटी में जाके लोगों को अवेयर कर चुका हूँ। तो अभी मैं कर्नाटक पहुँचा हूँ, कर्नाटक के कारवार में। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ जाऊँगा और लोगों को स्कूल्स वगैरह में जाकर बच्चों को अवेयर करूँगा, फिर गाँव में जाके किसानों को अवेयर करूँगा कि ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा दिया। अभी फातर भरून येयले टिप्पर लॉरी पलटी जाली, नशिबान चालक जगलो। ही घटना भटकळ तालुक्याच्या तेंगिनगुडी हांगा घडली। भटकळ तेंगिनगुडी बंदर प्रदेशात जमीन समुद्रा उदकान कातरला। ह्या जाग्याचेर फातर घालूंक फातर भरून येयले टिप्पर लॉरी पलटी जाली, नशिबान चालक जगलो। बंदर प्रदेशात समुद्राच्या उदकान रस्तो कातरतेत आसा आनी सिमेंट कॉन्क्रीट बी पाड जावूं लागला। बंदर आनी रस्तो दुरुस्त करा म्हूण स्थानीक लोकांन सरकाराक आग्रह करते येयलात, पण पावस सुरू झाल्यानंतर दुरुस्त कार्य सुरू केल्याबद्दल स्थानिक लोकांन असमाधान व्यक्त केला। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तसेच लोकांक सध्या ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक रक्त डॉक्टर रक्त लाय म्हणता, असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा। त्याच्यानंतर नोनी
ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. दोन्ही ज्यूस आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो दोन्ही ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. लॉरी आणि मारुती ओमनीमध्ये घडिल्ल्या अपघातात एक व्यक्ती जाग्यार मरण पावलो आणि 4 लोक जखमी जालात. अंकोला तालुक्याच्या होन्नळी लगेच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो अपघात घडलो. अंकोला मादनगिरीत आशिल्ल्या संबंधिकाल्या लग्नाक वयता आसतना लॉरी आणि ओमनी मदीं अपघात जालो. अपघातात सहना शानबाग हिमी जाग्यार मरण पावले आणि 4 लोक गंभीर जखमी जालात. जाग्यार येयले पोलिसान फुडली कारवाई केली. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. गोवा बेळगाव महामार्गावर झाकण ना आशिल्ल्या गटारात पण अनेक अपघात जाते आसात. खानापूर ते अनमोड म्हटल्यार रस्तो अर्धवट आसा, जाल्यार तिनेघाट टोल नाक्या लागीं पावसाचे उदक व्हांवून वचूं जाय म्हण व्हड गटार बांदलात. जाल्यार गेल्ल्या 4 वर्सांच्यान ह्या गटारीक धाकण ना. तेजेन रातीन येते वयते आशिल्ले तेन्ना खूब इतले जण गटारात पण जखमी जातात. वाहनाले बी नुकसान जाता. तस म्हण रस्तो करा नाजाल्यार करनाकात, पण गटारीक धाकण लाया अशी मागणी नागरीक करते आसात. किती डबल मध्ये घ्यायचे खाली आत. विश्व योगा दिवसाच्या निमित्तान सार्वजनिकांक योगाबद्दल जागृत करूंक आयोजीत केल्ल्या जाथाक जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सुरवात करून दिले. सोमारा कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कचेरी खंयच्यान सुरू जाल्लो हो जाथा हिंदू हायस्कूल, सेंट जोसेफ दिवेकर कॉलेज विद्यार्थ्यान ह्या जाथात भाग घेयले. जिल्हा आयुष विभागा वतीन हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. अलग अलग विभागाचे अधिकारीन ह्या जाथात भाग घेयले. जिल्हाधिकारी कचेरी खंयच्यान शहराच्या प्रमुख रस्त्यान जाथा संचार केलो आणि लोकांक योग दिवसाचे माहिती दिले. ಯೋಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯೋಗ ನಡೆಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಯಿರಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿರಿ. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.